नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. इलेक्शनाचें वारें व्हांवपा लागलां अशें हांव म्हणना, पूण मातशें पयस सुल्ल्यान अशें वारें येता अशी जाणीव जाता. ताची कारणांय बी आसात अशीं की अजून मेरेन सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले नात आनी त्याच बरोबर बाकीचे प्रश्न तर आमचे राज्याचे आसातच. आनी आज आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात, पांडुरंग गांवकर, किशोर नायक गांवकर, जोयल आफान्सो. आनी सुरवात त्याच विशया वयल्यान करया, कॅन्डिडेटांच्या. सो पांडुरंग बाब, अशें कितें जालां की आमच्या 2 सिटांचेर तुगेले कॅन्डिडेट मेळप कुस्तार जाल्यात. आनी तुजी तर आयची सारकी बरी हेडलायन आसा की दोगूय जाण एकमेकाक पळयतात म्हण, की तूं पयलीं करता, ताजे उपरांत तुगेलो कोण तें पळोवन हांव करतां. दुसरो म्हणटा तुमचो कोण तो पळोवया, तुमी महिला दितात की आनी कोण दितात. ही कसली आपालिपा चालू आहा? प्रमोद, हे सगळे सुरू झाले ते म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस जेन्ना एकठांय येयली तेज्या पयलीं सामकी घोडदौड सुरू आशिल्ली पक्षांची आनी नेत्यांची. भेटी घेवप, सगळे आपणाक मेळटली हे म्हणून सगळे सुरू आशिल्ले. पूण जेन्ना आप आनी काँग्रेस एकठांय आयले आनी बाकीचे विरोधी पक्ष, उदाहरणार्थ आपलो विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड आसत, तेन्ना भाजपाकच चिंतचें पडलें की कॅन्डिडेट जर जिखपाक जाय जाल्यार तो कोण आसप. तांच्यांनी एक पिल्लू सोडलें की महिला एखादी आमी कॅन्डिडेट आसूं शकता अशें म्हणून. महिलांचो शोध घेवन ते थकले. सो म्हाका दिसता की तेंचे आयज ना म्हणजे जातलें कशें तरी फायनल. म्हाका दिसता की महिला तांकां मेळोंक ना. दुसरो काँग्रेसचो तो विशय असो जालो की हेंच्यांनी महिला म्हणटकच काँग्रेसूय मातशी जे सगळें जाल्लें फाटल्या विकान जे सगळी तयारी जाल्ली तेंची, पूण नांवां जाहीर करपाक तेंच्यांनी मातशें व्हडल्यार दवरलें. कारण तांकां पळोवपाचें आसलें की BJP कितें करता काय म्हणून. सो म्हाका दिसता आज फायनली BJP जाल्या उपरांत काँग्रेस आपलो डिसिजन घेवं शकता. दोगांचें ह्याच खातीर उरलां की एक म्हणजे कोण खंयचो उमेदवार दिता ताचेर म्हाका दिसता ही सगळी गणितां अवलंबून आशिल्ली आनी ती आतां गणितां हळू दक्षिणेच्या बाबतींत जालें. दक्षिणाच्या बाबतींत. उत्तरेक तर भारतीय जनता पक्षान आपलो केलो न्ही जाहीर. उत्तरेक काँग्रेसीन दिवपाक हरकत नाशिल्ली पयले यादीन किंवा दुसरे यादीन. म्हाका दिसता की हांगा उत्तरेनूय असो विशय जाल्लो आसा. मदीं एक नांव आनी एक नवो यूथ कोण तरी दिवचो असो एक हे आयलो. सो आनी एक नांव भितर घुसोवपाचो प्रयत्न जालो. सो म्हाका दिसता त्या खातीर सगळें डिले जाला. पूण रमाकांत कलप, विजय भिके ही 2 नांव पयलींच गेल्या. सो पूण अजाप कितें की श्रीपाद नायक कॅन्डिडेट म्हणून जाहीर जालो BJPचो आनी काँग्रेस अजून कांयच करिना. काँग्रेसीन खरो म्हळ्यार इतक्यान दिवपाक जाय आशिल्लो. एक म्हणटा आतां ऑलरेडी तांकां लेट जाला. तो जो उमेदवार आसतलो आतां फाल्यां जेन्ना इलेक्शन जाहीर जातलें फाल्यां पर 2 दिसां भितर केन्ना तरी, तेन्ना गोंयांतले समाज वेंचणूक, गोंयांतले वोटींग समाज एक 15 एप्रिला मेरेन ठरले जाल्यार तितको वेळय मेळचो ना ताका. उत्तर गोंयांतले मतदारसंघ हे करपाक त्या कॅन्डिडेटाक ताका म्हयनोय मेळचो ना आनी ताका इतलो टायमूय मेळचो ना गांवागावनी वचपाक. सो मागीर ताचें एक निमित आसतलें पडल्या उपरांत बी की आमकां भोंवोंक मेळोंक ना म्हणून, आपणाक वचोंक मेळोंक ना. भोवपाक न मेळपा फाटल्यान तुमचोच डिले आनी ही परंपरा ही काँग्रेसची परंपरा. पूण श्रीपाद भाऊ जेन्ना कॅन्डिडेट दिला, तुमचो ऑपोनंट जेन्ना आसा मैदानांत, तेन्ना तुवें उतरपाक जाय आशिल्लो, जाहीर करपाक जाय आशिल्लो. सो हे काँग्रेसची कांय गणितां कळपाक मुश्कील आसा. काँग्रेसीची गणित कळपाक मुश्कील म्हणटा, पूण गणित तरी आसा काय तेंय ना? प्रमोद, चलता इन देर इज अ लॉट ऑफ चर्न हॅपनिंग अंडरनीथ. पूण काँग्रेसाची पयलीं देखून अशीच आशिल्ली की केन्नाच एक पयलींच कॅन्डिडेट तयार करतले म्हणून ना, वेदर इट इज असेंब्ली इलेक्शन्स ऑर लोकसभा इलेक्शन्स. दीस इज एक परंपरा अशी आशिल्ली की फ्रॉम टायम्स इमेमोरियल दे हॅव बीन हेजिटेटिंग एंड डिली डेलिंग विथ अनाउन्समेंट ऑफ कॅन्डिडेट्स. सो येवपाक एक लेट जालो म्हणून कितें व्हडलेशें नोवाल न्हू सदाचेंच तें. So now it is to be seen who is the candidate whom they are shortlisting, because भितरल्यान इतलें झूज म्हणलां की even allies now are in conflict. आतां recent thing was गोवा फॉर हितून भितर पडला की सर्दीन आमकां नाका candidate, and they are saying that, but the question here is who is the candidate? कोण नाका ते बरें आसा, कोण जायो तें तरी म्हणपाक आशिल्लें न्हू. सो बेसिकली काँग्रेस हेज नॉट इवन शॉर्टलिस्टेड their first three candidates whom they are going to zoom on. But that is the reason why Congress remains indecisive. आता BJPचे दुसरे जाल्ले आसा. BJP has got their internal arithmetic going on, whether it is आमचो कार्यकर्ता वर्सेस नॉन कार्यकर्ता, आनी
तितून भितर वुमेन कॅन्डिडेट म्हणून आयलो, थोडो तांकां डिस्ट्रॅक्ट करपाक तो जालो. देर डिले इज कंप्लिटली एट अ डिफरंट लेवल आणि हांची डिले इज अगेन एट अ डिफरंट लेवल. हे कन्फ्युजन म्हणतो. Confusion. ते arithmetic. There is more of an arithmetic on that count, where winnability and Karyakarta they are trying to balance somewhere. So if Vijay Sardesai is saying, and just top of the mind तकले आयलो म्हज्या, if Vijay Sardesai is saying की सार्दीन हो कॅन्डिडेट नाका, that means can we assume that फाल्यां जर गिरीश चोडणकर दिलो जाल्यार विजय सरदेसाय will be okay with that? See, the thing is, Manikarav Thakre कितें म्हणटा आतां, he is saying that this demand was never in the picture when we thought of an alliance. So तेन्ना केन्ना कोणे कॅन्डिडेटाचे डिस्कशन जावंकूच ना. So the assumption is that when you align, that you have factored in all these things, otherwise जावचेच ना न्हू, how you are coming to the table and sharing a common platform. Now, when you are saying that, okay, fine, oh candidate naka, only thing Vijay has to come forward and say, okay, fine, this is not acceptable, this is acceptable to me. ते सांगचे आसा न्हू. There has to be a lot of clarity if things are going to move forward. And whether Congress is ready for that kind of an adjustment. If Congress is fixated on Sardin, suppose, if they have decided that Sardin is our candidate and we are not going to budge, so what? What's next? Whether Goa Forward will continue to align or whether they are going to go off. Those are the questions we have to be answered. तर किशोर, 1 म्हयनो तरी मेळटलो काँग्रेसीच्या उमेदवाराक प्रचार करपाक. तुम्ही म्हाका सांगता सदाचे रिजल्ट सदांचो लागतलो. ना कितें जालां प्रमोद, की गोंय हें सदांच आमी जर पळयत जाल्यार देशान ल्हान राज्य आमचें, पूण राजकारण आमी जें रेकॉर्ड केलां पळय, तें रेकॉर्ड व्हडल्या व्हडल्या राज्यांकूय जमोंक ना. आनी त्या खातीर हो राजकारणाचो जो हो घोळ आसा पळय तो गोंयांत सदांच आसता. पूण ह्या फावटी जालां अशें की बीजेपीन एक गजाल बरी केली की बाबा उत्तर गोंयांत पयलीं चलतालें बीजेपीचें, तेंच्यांनी सगळी चांचपणी करून पळयली भाऊक ऑल्टरनेट दुसरो दिवपाचो, पूण तें तांकां कळ्ळें की हें बुमरँग जातलें म्हणून. सो तेंच्यांनी भाऊचें नांव डिक्लेअर केलें. RGPचोय कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवाचो डिक्लेअर जालो. आतां दोनूय कॅन्डिडेट जेन्ना डिक्लेअर जाले तेन्ना काँग्रेसीक आपलो थंय उमेदवार जाहीर करपाक डिले करपाचो प्रश्नूच येना. ज्या अर्थान ते डिले जाता हाचो अर्थ जी 2 नांवां गेल्या दिल्लीक त्या नांवा संबंदी कितें तरी कन्फ्युजन आसा किंवा कोण तरी त्या नांवांक विरोध करता. आतां मदींच एक नवें नांव येयलां, म्हणजे जो NSUIचो पयलींचो जो चीफ आसलो आनी आतां म्हाका दिसता जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसीचो, प्रदेश काँग्रेसीचो आसा, सुनील कवठणकराचें नांव आतां मदेंच येयलां की एक यंग फेस काँग्रेस दिवपाक सोदता म्हणून. आतां ज्या अर्थान काँग्रेसीन काल पयर आपली यादी जाहीर केली तेतून ज्या अर्थान गोंयचो आस्पाव जावं ना, त्या अर्थान खंय तरी काँग्रेस त्या नांवाचो विचार करता काय कितें अशी आतां तातूंतल्यान शक्यता निर्माण जाल्या. खलपाकूच जर दिवपाची आसली जाल्यार इतलो डिले करपाचो प्रश्नूच येवचो नासलो, खलपाची तिकीट डिक्लेअर जातली आसली. आतां सावथ गोवाचें तूं जर म्हणशीत जाल्यार सावथ गोवा हो बीजेपी खातीर सामको प्रेस्टीज इशू जाल्लो आहा. बीजेपी कशाय पद्दतीन सावथ गोवाचो सीट जिखपाचो आसा. 15 आमदार तेंच्या वांगडा आसा आनी 15 आमदार आसुनूय जर सावथ गोंयचो सीट जर जिखपाक शकोंक ना बीजेपी जाल्यार बीजेपी खातीर ती खूब लजेची गजाल थारतली. काँग्रेस हो स्ट्रॉंग आसा सावथ गोवान. आतां जालां अशें की एलायन्स जालां, पांडुरंगान जशें सांगलें की एक आप आनी काँग्रेस एकठांय येतकूच कितली गणितां चेंज जाली ती पळय. तेतून जर काँग्रेसीन RGPक जर आतां कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो आनी RGP जर ह्या एलायन्सा बरोबर येत जाल्यार आनीक कितली गणितां भितरसून चेंज जावं शकतात तें तूं पळय. आतां जालां अशें की आपान सपोर्ट केला, आपान कसलोच आपली अट घालूंक ना थंय अमक्याकूच मेळोंक जाय. अकस्मात विजय सरदेसायन इशू केला की सार्दीन नाका म्हणून. आतां कितें जालां की एके वाटेन सार्दिनाचो जर परफॉर्मन्स आमी पळयत, आतां श्रीपाद भाऊ विकास कामां श्रीपाद भाऊन भरपूर केला. देशांतलो आपलो 10वो मतदारसंघ तो म्हणटा. विकास कामां बाबत कोणूच न्हयकार दिना, पूण गोंयचे प्रॉमिनंट जे इशू आसात त्या इशूआचेर दिल्लीक ज्या पद्दतीन फाटपुरावो करपाची गरज आसली ताचेर कांय जावंक ना. सार्दिनाच्या बाबतींत तेच जालें, विकास कामां आपण केल्या म्हणटा बऱ्या, पण लास्टाक लोकांक कॅन्डिडेट जाय न्ही. एब्सोल्युटली. सो आतां विजय जेन्ना डिमांड करपाक लागलो, खूब जाणांचें अशें म्हणणें आहा की विजयाचो हो जर डिमांड आमी पळयत सार्दिनाक विरोध करपाचो, तांचें म्हणणें आहा की सार्दिनूच थंय बीजेपीक टक्कर दिवंक शकता, की बियॉन्ड सालसेत हिंदू वोट्स जर काँग्रेसीक पडपाक जाय जाल्यार इट इज सार्दीन हू कॅन गेट दॅट हिंदू वोट्स. देर इज नो अदर कॅन्डिडेट वीथ काँग्रेस who can go beyond Salset and get that. ह्या पॉयंटाचेर जो विजय सरदेसायचो प्रश्न आहा की सार्दिनाक नाका आनी जो जॉयलाक विचारिल्लो,
आजर गिरीश चोडणकराक दिल्यार विजय आनी गिरीश चोडणकर सामके ये दोस्ती हम नहीं तोडेंगे असले थाटां भितर दिसताले अशी हांगा परिस्थिती. तेच म्हाका हय विजयाचो ते एक अजापच दिसलें. परिस्थिती कितें आसा पळय तुमची. परिस्थिती आसा की तुमी जर सगळे युनायट जायना जाल्यार BJPचो कॅन्डिडेट जिखतलो. सिंपल गणित आहा न्हू तें. सो अशा वेळार विजयन अशें हें करपाक जायना आशिल्लें. पूण विजयचं हें आयचें न्ही. सार्दिनान म्हटलां की हेज्या पयलीं विजयन आपणाक विरोध केल्लो आनी तिणें आपलो सपोर्ट केन्ना करूं नाशिल्लो म्हणून. तांचे हे म्हाका दिसता कोत्रपण आहा राजकारणांतले. आज सारदीन नाका फाल्यां गिरीश नाका म्हणून जाल्यार ते विजयन खरें म्हणल्यार क्लियर करपाक जाय. कारण सांगून अशी सुद्दां चर्चा आसा की गिरीश सुद्दां इंट्रस्टेड आहा म्हणून सावथ गोवा. तर फाल्यां समज गिरीशाकच समज दिवपाचें कितें जालें वयल्यान कितें जाल्यार विजय आसतलो काय कितें तेंच्या वांगडा काँग्रेसी वांगडा काय मागीर गिरीश आपलो राजकीय शत्रू म्हणून मागीर आनी कितें तरी पलटी मारतलो. सो हे जावपाक जायना आशिल्लें जे विजय सद्याक करता ते. सो म्हाका दिसता की खंय तरी म्हणजे ऑपोजिशन जे आसा न्ही तांच्यांनी एकठांय रावपाक जाय अशें सगळ्यांक दिसता. राजकीय हेतून जाणकारांक राजकीय अभ्यासकांक दिसता. आनी तशें जायना जाल्यार ताजी चान्स BJP मारता. ऑन दीस पॉयंट जॉयल हांवें पयर आलेक्स सिक्वेरा कडेन उलयतालो. व्हेरी इंट्रस्टिंगली ताणें सांगलें ही वॉज व्हेरी अपबीट when I asked him about सालसेत. अल्टिमेटली जशें किशोरान सांगलें सालसेतीच्या भायर हिंदू मतां जाय जाल्यार हे सगळीं लास्टाक येता आनी सालसेतीच्या भितर आनी सालसेतीच्या भायर अशें एक दोन आमी भाग करून तुगेले उलयता आतां. दॅट डे आलेक्स सिक्वेरा वॉज व्हेरी अपबीट. ही वॉज सेईंग दॅट सालसेत बेस्टियन ऑफ काँग्रेस कोण म्हणटा खंय तो आतां आमदार पळय कोण जिखून आयले ते. सो BJP एंड दीस न्यू BJP have started a narrative saying that where Bastian कितें. How do you look at that? See, Pramod, the BJP was the strongest in Salsett during Parikar's time in 2012. So तेन्ना तेणें मिशन सालसेत बी केल्लें आनी सगळी एक चळवळ केल्ली. So we saw that there was some kind of an understanding between the minorities and the BJP, and that is how BJP was at a high with the minority support. But त्याच्या नंतर after that it was very evident that there was a complete split. If you see even the last elections, the minorities have not gone with the BJP to that an extent which they expected. आणि थोडे कॅन्डिडेटांक असलो हें पडला की डिफिटेड इवन कम टू आवर नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय टायम एंड अगेन टोल्ड यू दॅट BJP कितलोय तूं डेव्हलपमेंट प्लॅनकाचेर गेलो जाल्यार थिंगा मार बसला कॅन्डिडेटाक. सो ऑन वॉट प्रिमायस आर यू एक्चुअली मेकिंग दॅट स्टेटमेंट? आय रियली डू नॉट नो. Point number one. I asked him this question, and the premise that he was giving was that right now they have Digambar Kamath with them. Right now they have Ullas Naik Tuekar with them. They are saying that we had a MLA in Kunkoli just last election. So they are making this, and they are saying that rest of the two MLAs are AAP MLAs. So where is the Congress? See, Pramod, I'll counter that to an extent that by the just mere fact that you have a leader, Digambar Kamath, yes, I can say Margaon, he may have that swing whichever party he goes, voters can swing. Alex Reginald is also with them. Alex Reginald may be with them, but whether the voter will shift is a question. Yeah. In Nuve now, I'll tell you again, Babashan also was a BJP face to a certain extent because he actually went with the BJP, did development, all of that. Voters did not go with him. Voters actually gave him a thumping defeat. He was relegated to the 4th position. So what I am saying is, whether the leader moving to the BJP, whether the voter also will move. This is very interesting. ह्या प्रश्नाचे किशोर तो आर्ग्युमेंट तो तसा की दिगंबर कामत आसा आज ते मागीर ते सगळे सुदीन आहा रवी आसा हे सगळे सांगता ते. दिगंबर कामत आसा, नावेली म्हणटा ते MLA आसा, कुंकळी म्हणटा ते आमगे MLA आशिल्लो एनिवे बेज आसा आमची, कुर्तोरी आलेक्स रेजिनाल्डांचे बरोबर आसा, बाणावली आनी विडली म्हणटा ते आपाचो MLA आसा. सो काँग्रेस म्हणटा ते कितें हो जो आर्ग्युमेंट ते घालता हातूंत भितर कितली तथ्य आसा नंबर 1. आनी नंबर 2 हे आपली सो कॉल्ड बेस्टियन आपली दवरपा खातीर काँग्रेस सद्या कितें करता? प्रमोद, सालसेताचो जर विचार करीत जाल्यार काँग्रेस आपले बेस्टियन दवरपाक कितें करता हाचो विचार करपाची गरजूच केन्ना काँग्रेसीक पडोंक ना. कारण काँग्रेसीन एक ठरयल्लें आहा की सालसेत हो आनी खंयच वयचो ना म्हणून आनी खंय वचपाक शकना म्हणून. आनी तशे प्रयोग जाले मदीं आनी ताचो इफेक्ट काँग्रेसीचेर पडलो. मागीर तेंच्यांनी तो कोर्स करेक्शन केलो. आतां दिगंबर कामत BJP बरोबर आसप हेचो फायदो मडगांवा बरोबर सालसेतीन थोडोफार BJPक जातलो, प्रश्नूच ना. पूण जर दिगंबर कामत आयज मिनिस्टर आसलेलो गव्हर्मेंटान जाल्यार डबल फायदो जातलो.
आयज आलेक्स सिक्वेराक तेंच्यांनी मिनिस्ट्री दिली. आलेक्स सिक्वेराक मिनिस्ट्री दिवन BJP बाबा खरोच फायदो जातलो काय कितें हो आतां प्रश्न आसा. आतां आलेक्स सिक्वेरा जेन्ना BJP गव्हर्मेंटान वचून मिनिस्टर जाता तेन्ना अशा पद्दतीचो एक कॉन्फिडन्स बिल्डींग करपाक लागून अशें स्टेटमेंट तेणी करप हें स्वाभावीक आहा. इट इज जस्ट अ कॉन्फिडन्स बिल्डींग. प्रॅक्टिकलिटी जर तूं पळयशीत जाल्यार पास्ट एक्सपिरियन्स आमकां अशें सांगता की सालसेत आनी अदर पार्ट्स ऑफ गोवा तेंचो MLA शिफ्ट जाल्या उपरांत वोटर शिफ्ट जावपाचो जो पद्दत आहा ती आमी नॉर्थ गोवान पळयता. पूण सावथ गोवान MLA जरी शिफ्ट जालो वोटर शिफ्ट जायना. वोटर आपल्या जाग्यार रावता आनी MLA जो MLA शिफ्ट जावन गेला पळय तेंचो घात करता हें आमी हेच्या पयलीं एक्सपिरियन्सान पळयलां. सो आलेक्स सिक्वेराचो स्टेटमेंट इट इज जस्ट अ कॉन्फिडन्स बिल्डींग. इट हॅज नो प्रॅक्टिकल. म्हाका दिसना तसो फायदो जायत BJPचो. हांवें म्हटलें अशें की आलेक्साचो पॉयंट आसा भितर. कित्याक सांग हाज्या पयलींची प्रमोद जर गणितां काडून जर पळयली जाल्यार काँग्रेसचो बालेकिल्लोच तो आनी त्या साश्टीच्या जिवाचेरूच काँग्रेस आतां मेरेन राजकारण करत येयला. म्हणजे विधानसभेचें म्हण किंवा लोकसभेचें म्हण इवन कॅबिनेटान सुद्दां जागे कशें दिवप हे काँग्रेस तेन्ना सगळे गणितां सालसेतीचेर आसताली तेंची. आतां वातावरण चेंज जालां. तूं जर आतां पळयली जाल्यार गोवा फॉरवर्ड थंय पयलींच आसा. पळय आं गोवा फॉरवर्ड आसा थंयसर पयलीं. मागीर RJP आतां थंय घुसला. RJPचे विधानसभेचे तूं मतां काडून पळय सालसेत तालुक्यांतली सेकंड किंवा थर्ड नंबराचेर बीन तो आसतालो ताजो कॅन्डिडेट आसतालो. मागीर BJP थंय घुसला. नावेली म्हण मडगांव म्हण मागीर कुंकळ म्हण आनी आतां तो कोण अपक्ष आहा आनी ताका काँग्रेसी कडेन ना. आतां तर नवे सगळेच BJP जाले सर. सो हे जर सगळी जर हे जर पॉलिटिकल पार्टीची जर पळयली जाल्यार काँग्रेसचो तो बालेकिल्लो म्हणपाचे दीस आतां वयतले अशें म्हाका दिसता. जे तरेन RJPचो कॅन्डिडेट तेणें दवरला जाहीर केला जेन्ना ही मतां स्प्लीट जातली ती मतां असो विशय न्ही की काँग्रेसी कडेन वयतली म्हूण धरूं नाकात तूं. आम आदमी पार्टीचे थंय लोक आसात बरे आसा पूण तो RJP आहा थंयसर एक आनी तो गोवा फॉरवर्ड आहा थंयसर एक. सो हे आतां कितें करतले पळय तेजेर डिपेंड आसा. सो RJPचो कॅन्डिडेट जर वोट काडीत फाल्यां एक 30,000 सुद्दां वोट काडीत जाल्यार तुका आनी कितें उरलां तुमचें. हय. सो हो बालेकिल्लो उरोंक ना. आलेक्स म्हणटा सारकें आसा. काँग्रेसचो बालेकिल्लो उरोंक ना पूण तो BJPचोय ना. हय तो मिक्स जातलो आनी RJP हेतून हेंचो घात मारतलो. एक गजाल म्हाका दिसता पॉलिटिकली आतां तो BJP क्लियर आसा. तांकां तो स्वताचो बालेकिल्लो बी करपाचो ना. ताका खबर आसा म्हणून तांकां फक्त तो तुगेलो काँग्रेसीचो बालेकिल्लो दवरपाचो ना. शक्य तितलो ते फडाफडीची तो राजकारणां करतलो. आनी म्हाका दिसता की जर RJP जर स्ट्रॉंगली जर हें करीत जाल्यार RJP हेतून वोट स्पॉयलर जातलो. ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्टा भितर तुगेलो ही विचित्र परिस्थिती जावपाक शकता. दुसरो विशय जो आसा व्हेरी इंट्रस्टींग जो तो म्हळ्यार ह्या कॅबिनेटाक जो आयलो ऑर्डिनन्स टुरिजम ऑर्डिनन्स जंय गव्हर्मेंटान अशी एक चित्र दवरलें की आमी शेक ओनर्साचें काम सोंपें करतात. 10 कडेन धांवपाची गरज ना. एक कडेन येयात. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. This ordinance is very, very, secretive. What I'm saying is till now, the fine print of the ordinance is not out. ते पास केला ते देखून इतले मिडियाचे हें करून आउट ऑफ द मिडिया ग्लेअर. सो नोबडी रियली डजंट नो द फाइन प्रिंट ऑफ दॅट ऑर्डिनन्स. नाव एक गजाल व्हेरी क्लियर आसा की what the government is now saying is that for any temporary structures on the beach, you do not require TCP clearance, neither do you require panchayat clearance. All you require is the tourism department and the environment department. Idun bidar ek हे आसा, they must be targeting some section of the shack owners who have been caught in this illegality and high courtan हे आसा तांकां relief मेळपाक करता. The bigger fear here is that in this same process, whether are you giving legality to a whole lot of other structures which are coming in that ambit. That is the biggest fear. फाल्यां अशें जावंक जायना की हेजो वापर करून ऑर्डिनन्सचो वापर करून पीपल गेट इन टू परमनंट स्ट्रक्चर्स. आतां परमनंट आनी टेम्पररी म्हणून तेंचो भितर एक फायन लायन आसा. मदीं मदीं आतां मोठे मोठे हें घालून सामकें ते एक परमनंट स्ट्रक्चर्सो करता पण शोईंग एज टेम्पररी स्ट्रक्चर्स. So whether the tourism department will crack a whip on that, whether they will be successful in drawing that line, misuse जायना जावपाक जातलें काय तांचे करपाक, because right now as we see tourism department is failing to crack a whip even on the rules mandated in the shack policy, like for example beach beds, like for example hawkers, masseurs, so many things which are mentioned in the shack policy which are against the law. But ती चालूच आसा. If you see shack beach beds चालूच आसा. खंय खंय सारकें
भरून आसता सारकें. You can't even walk along the beaches during the peak tourism season. So whether the tourism department will be able to crack a whip on this and identify so that, okay, fine, these are coming within the ambit of the law of the shack policy or not. And ensure that And there is ensure no that, misuse. yeah. किशोर जो ऑर्डिनन्स आतां वन थिंग आय थिंक आमी सगळे म्हणटात आमी फायन प्रिंट अजून पळयलें ना. घडये ऑर्डिनन्स इश्यू जातली तेन्ना ती फायन प्रिंट आमकां वाचपाक मेळटली. सद्याक ताचो फाटलो उद्देश कितें हें सरकारान सांगलां. एक गजाल प्रमोद की एक डिसिजन कॅबिनेटाक घेतलो गव्हर्मेंटान आनी त्या ऑर्डिनन्साक एप्रूव केलो. आतां जेन्ना कॅबिनेटान डिसिजन घेतलो कॅबिनेटाच्या डिसिजना उपरांतूय त्या ऑर्डिनन्साची कॉपी आजून मेरेन कोणाकूच मेळोंक ना, मिडियाकूय मेळोंक ना. हाचें नेमकें कारण कितें हो पयलो एक प्रश्न जालो. दुसरो प्रश्न जसो जयलान म्हटलो तसो की ऑर्डिनन्स आमकां मेळ्ळेल्या म्हायती प्रमाण आमी काय अजून तें कॉपी पळोवंक ना की पब्लीक प्लेसिसांतले जे टेम्पररी शॅक्स आसात त्या टेम्पररी शॅकांक TCP आनी पंचायतीच्या परमिशनाची गरज ना. इट वील बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय टुरिजम डिपार्टमेंट असो तो ऑर्डिनन्स आसा अशें आमकां सांगलें वयता. आतां प्रश्न हा की पब्लीक प्लेसीस म्हणजे बीच बेल्टान जे टुरिजम डिपार्टमेंट एप्रूव करता त्या शॅकांक हो लागू जाता. टुरिजमूच डिपार्टमेंट प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्या शॅकांक एप्रुवल दिता. तो टुरिजम डिपार्टमेंटूच दिता न्हू, आनीक दुसरे डिपार्टमेंट दिना. ह्या शॅकांक जसो टेम्पररी शॅक म्हणून दिता तसो प्रायवेट प्रॉपर्टीनूय टेम्पररी शॅक म्हणून दिता. पूण तूं जर पळयशीत हे जे शॅक ऑन बिचाचेर आसतात ते शॅक ज्या पद्दतीन टेम्पररी ते जे उबे करतात आनी प्रायवेट प्रॉपर्टींतले शॅक ज्या पद्दतीन उबे करतात तितून वास्ट डिफरन्स. म्हणजे तूं प्रायवेट प्रॉपर्टींतले शॅक जर पळयत जाल्यार आमी तांकां खरेंच टेम्पररी म्हणपाक शकता काय कितें अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. त्या खातीर आतां विशय असो आहा की टेम्पररी शॅक ह्या डेफिनेशनान बीच शॅकूय येतात आनी प्रायवेट प्रॉपर्टींतले शॅकूय येतात. आतां हो ऑर्डिनन्स त्या दोगांयकूय लागू जातलो काय फक्त ह्याच शॅकांक लागू जातलो हाचें स्पश्टीकरण मेळप गरजेचें आहा. कारण तो जर प्रायवेट प्रॉपर्टींतल्या त्या द सो कॉल्ड टेम्पररी शॅकांक जर लागू जायत जाल्यार इट इज क्लियरली सीन टू बी गिवींग एन कवर टू दॅट हायकोर्ट ऑर्डर अगेन्स्ट दॅट टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट दॅट शॅक्स. हांवें तो अजूनय म्हाजे सांगलें अशें की ड्राफ्ट त्यांनी काल कॅबिनेटान दवरूंक ना. म्हणजे कोणाक एका मिनिस्टराक तो ड्राफ्ट मेळोंक ना. तांच्यांनी म्हाका ती ब्रीफ केलें कॅबिनेटान की अशे तरेचे आमी ऑर्डिनन्स काडुया म्हणून. आनी हो इलेक्शनाचो एक हे आसूं येता कारण त्या लोकांक रिलीफ गरज आशिल्ली मेळपाची. सुप्रीम कोर्टान डिनाय केलें न्ही. सुप्रीम कोर्टान सांगलें गो टू हायकोर्ट म्हणून परते. हायकोर्टान वचून तुजी जर बाजू जर आयकूंक ना हायकोर्टान म्हणून सांगता जाल्यार तूं हायकोर्टान वचून सांग म्हणून सांगलें. ते आपल्या कडेन येवं नाका म्हणून सांगलें त्यांनी. तो थंय तेंच्यांनी अपील केल्ली. ती अपील तेंची भायर पडलेली आसा. सो हो एकच मार्ग आशिल्लो. आतां तो ऑर्डिनन्स जेन्ना पब्लीश जातलो तेन्ना कळटलें की तेणी नेमकी कोणा खातीर आनी कितें तरतूद केल्या ती. लास्ट विशय जो आसा जोयल क्विकली जो आमी फाटल्या विकाक डिस्कस केलो तो मोपा दाबोळेचो. आनीक आज आयली ती स्पायस जेटाची बातमी की स्पायस जेट मोपा सावन ऑपरेशन स्टार्ट करता. दाबोळी सावन शिफ्ट जाता अशें आमी टॅक्निकली म्हणपाक शकनात कारण ऑक्टोबराक तांणी दाबोळीची ऑपरेशन्स बंद केल्ली. पूण जेन्ना परत स्टार्ट करपाचो प्रसंग आयलो दे डिसायडेड मोपा एंड नॉट दाबोळी. So, are the fears coming true or even after our last round table there was lot of uproar and statements की किती उलयता तुमी fear mongering. Are you fear mongering? Fear mongering, not immediate fear, but हे जे ट्रेंड पळयल्यार प्रमोद ग्रॅज्युअली लायक इफ वन बाय वन फ्लायट इज स्टॉपिंग ऑपरेशन्स ओमान एअर मागीर आतां स्पायस जेट आनी खंय ही स्लोली दाबोली इज डायिंग अ स्लो डेथ अशें दिसता. स्लोली इट मे टेक 5 years or maybe even more, but yes, the drift is very visible. एक कॉन्फिडन्सान कोणाक म्हणूंक शकना की ना हें जावचेंच ना हिंगा फ्लायटी उरतल्योच म्हणून तशें म्हणूंक शकत ना. वट हुएवर इज सेइंग दॅट इज जस्ट गिविंग कायंड ऑफ अ फेक इल्युजन दॅट दाबोली इज गोइंग टू सर्वाइव. बट इफ नोबडी कॅन स्टॉप देम आता पळय इफ दीस पीपल आर सेइंग हुएवर इज सेइंग दॅट फ्लायट्स आर नॉट गेटिंग डायवर्टेड टेल देम टू गेट देम बॅक टू दाबोली. लेट्स सी. Then only we can say that okay fine that particular person has the powers to direct those flights back. Flight आपण जाय तेन्ना वयता आनी Definitely you you can't can't force force airlines anybody company there. to choose the airport. So where is the question of you saying that no you flights will not go there, it's unfounded. वेळ सारको सोंपला ह्या इतल्याचेर आमी थांबतात.
होपफुली आमी फुडले रावंड टेबल करतले तेन्ना आमच्या हातांत कॅन्डिडेट आसतले अशी पांडुरंग बाब किशोर बाब आमी अपेक्षा दवरया. जाल्यार आमी स्पेक्युलेशन करनासतना आमी चर्चा करपाक शकतले. फाटले खेपेक आमी खलप कॅन्डिडेट म्हणून स्पेक्युलेशन केल्लें, आज थंय सुनील कोटणकार म्हणून स्पेक्युलेशन केलें. होपफुली काँग्रेसीच्या उत्तर गोंयच्या कॅन्डिडेटाचेर तरी आमकां फुडल्या आठवड्याक स्पेक्युलेशन करची पडची ना अशी अपेक्षा बाळगिता आनी थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.